केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान प्रसिद्ध केल्ल्या युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस 2025-26च्या अहवालाप्रमाण गोंयांतल्या फक्त 25.2% सरकारी शाळांनी शिकोवपा खातीर कार्यक्षम कंप्युटर सुविधा आसा। हे प्रमाण अनुदानित आणि खासगी शाळांच्या तुलनेत खूप कमी आशिल्ल्याचे कळून येता। अनुदानित शाळांनी हे प्रमाण 94.6% जाल्यार खासगी शाळांनी हे प्रमाण 92.3% आसा। तसेच फक्त 14.7% सरकारी शाळांनी डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट टीव्ही आणि व्हर्च्युअल क्लासरूम सुविधांसहित स्मार्ट क्लासरूम्स आसात।